नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अस्तंत बंगालात पहिल्या टप्प्या खातीर जाल्ल्या मतदानात लोकांचो बरोच उत्साह पळोवपाक मेळ्ळो. पहिल्या 6 वरां भितर सुमार 60% मतदारांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. खर बंदोबस्त आसून लेगीत कांय वाठारांनी 2 गटां मदीं मारामारीच्यो घडणुको नोंद जाल्यो. AJUPचो हुमायूं कबीर आनी ताच्या समर्थकांचेर मतदारांक प्रभावित करपाचो आरोप भाजपान केला. घोशणाबाजी जाल्या उपरांत TMC आनी AJUP ह्या 2 गटां मदीं जाल्ल्या मारामारी उपरांत वातावरण बरेंच ताणलें. ह्याच मतदारसंघात हाचे आदीं बॉम्ब स्फोट जाल्ल्याच्यो घडणुको नोंद जाल्ल्यो. मुर्शिदाबादात AJUPचो अध्यक्ष हुमायूं कबीर धरण्याक बसला. इलेक्शन आयज तामिळनाडूत वेंचणुकेच्या पहिल्या टप्प्या खातीर मतदान चालू आसा. 234 मतदारसंघां खातीर व्हडा संख्येन लोक मतदानाक भायर सरल्यात. दक्षिण भारतीय चित्रपट अभिनेतो कमल हसन आनी ताची चली श्रुती हसन हिचे सयत अलोपेट स्कुलांत मतदान केलें. भाजपा फुडारी अन्नामलाई हाणें कोइंबतूर वचून मतदान केलें. खर सुरक्षेत राज्यभरांतल्या मतदार केंद्रांचेर मतदाना खातीर व्हड रांगो दिश्टी पडटाल्यो. सकाळीं 11 वरां मेरेन 37.56% इतल्या मतदानाची नोंद जाल्या. अस्तंत बंगालात दुसऱ्या टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कृष्णानगरात आयोजीत रॅलीत उलयतना अस्तंत बंगालात राजकीय बदल जावपाकूच जाय अशें जाहीर केलें. अस्तंत बंगालांतले तृणमूल काँग्रेस सरकार बेकायदेशीर घुसखोरीक प्रोत्साहन दिता आनी फटीची कागदपत्रां दाखोवन ह्या घुसखोऱ्यांच्या वसणुकेक प्रोत्साहन दिता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळा केली. यहाँ तो TMC के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में TMC का खाता तक नहीं खुलेगा. मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चितो. चौथे भारत आफ्रिका फोरम समिट 2026 ह्या वर्सा 28 मे सावन नवी दिल्लीत जावपाचें आसा. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या ह्या शिखर सभेच्या पूर्व कार्यावळीत उलयतना विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी भारताच्या विदेश धोरणात आफ्रिकेक म्हत्वाचें स्थान आसा अशें सांगतना भारतान आफ्रिकेत आपले राजकीय पावल दवरला अशें सांगलें. भारताच्या फुडारपणा खाला जावपी संवसारीक उपक्रमात आफ्रिकेन देश मुखेली भागीदार आसात अशें केंद्रीय मंत्री S. जयशंकर हांणी सांगलें. India's engagement with Africa is guided by a clear vision, a vision rooted in the principle of equality, of mutual respect, and of shared progress. The Viksit Bharat 2047 and Africa's Agenda 2063 are both complementary roadmaps which are geared towards prosperity and progress. गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळ कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय तशेंच वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन हांच्या जोड पालवान वेर्णा हांगा रोजगार मेळावो 2026 आयोजन जालें. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो, गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स लॉरेन्स, गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष रुडॉल्फ फेर्नांडीस, कुठ्ठाळेचे आमदार आंतोनियो वाज आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडपा विशींचे उद्दिश्ट सांगलें. Known only for tourism at one point of time.
Today, slowly but steadily, it is being known for industry, for good industry which is coming up here in this beautiful state of Goa. While we welcome eco-friendly industry, while we red category industries are not encouraged at all, I think there is a good footfall of industries coming up in a nice way, building up jobs for our young youth, and I'm sure you are going to take advantage and utilize even this particular job fair to get yourself gainfully employed. Specifically to those industry who need certain people, I have always been saying, you all also should take, the industry also should take initiative to train certain people and gainfully employ them. You cannot expect each and everyone to be trained for that particular job, and this is the way the footfall of Goans is going to increase in all the industry. It is a prestige to work in some of these organizations. So please find for yourself a place. See that you answer your interviews properly. See that you make yourself available in a manner that they feel like employing you, and you become part of the family of that particular company. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रोजगार मेळाव्यांतल्यान संद मेळिल्ल्या उमेदवारांक 1 वर्साच्या खाजगी क्षेत्रांतल्या अणभवा उपरांत सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळटली अशें सांगलें. जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांत जॉयन जावपाक लागलीं आनी सेक्युरिटी आसतली, होमगार्ड सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हाऊसकीपिंग आसतली. There is a 20% reservation for the staff who are completing the 2 years in the Human Resource Corporation. पहिल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंटूय लेटर दितले. MTS आनी LDC जरी जातलो आसत गव्हर्मेंटात जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. विदावट एक्सपिरियन्स तुमकां कोणूच सिलेक्ट जाल्लो कॅन्डिडेट सुद्दां जर ताच्या कडेन एक्सपिरियन्स ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटात घेवंक शकना. हाजो आमी ऑलरेडी नोटिफिकेशन काडलां, हाज्या पयलीं घेताले. तुमी हांगासर केल्ल्या जॉबाचो एक्सपिरियन्स हो ऑलरेडी प्रायवेट सेक्टरांतलो एक्सपिरियन्स हो गव्हर्मेंट सेक्टरांत तुमकां म्हणजे आमी ग्राह्य धरतले की डेट वील ऑल्सो कन्सिडर्ड एज युअर 1 year एक्सपिरियन्स इन द प्रायवेट सेक्टर हो गव्हर्मेंट सेक्टरा खातीर तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर्ड करतले. हो एक पद्दतीचो प्लॅटफॉर्म आमी म्हणटा आनी ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या खातीर आमी रेडी केल्ली आसा टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. पयले फावटी म्हज्या सरकारात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरू करून इट इज अ ट्रान्सफरंट प्रोसेस हो दाखोवन दिलो. उरलेल्या 2500 जॉबाच्यो एग्जामी आनी थोड्या दिसांनी जातल्यो आनी 2500 जॉबांची बी रिक्रुटमेंट ही आता त्या हितूर जातली. नुस्तेमारी खाते आणि दर्यादेग पुलिसांनी आयज 15 अवैध नुस्तेमारी करपी ओड्यांक ताब्यात घेतल्यात. ही पुराय कारवाय नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी, दर्यादेग पुलीस आणि थळावे नुस्तेमार हांच्या जोड पालवान जाली. ह्या अवैध नुस्तेमारी करपी जहाजांचेर फावो ती कारवाय जातली अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालिका डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो हिने दिली. For patrolling, okay, and as per the report what is submitted by the head of the enforcement section, that is my deputy director, they have informed me that there were 6 vessels which were caught with along with local fishermen and the joint operation what they have done along with the coastal police, and 9 vessels by the patrolling vessel along with the coastal police. No, some vessels had fish, some don't have fish. Okay, So it varied from I think 500 kgs as per their report, what it is shown to me in the morning, to around I think 2 tons of fish was there in the vessels. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.